आमी सदांच म्हणटा गोरवां सगळीं वेजिटेरियन, पूण कालांगूटची गोरवां नॉन वेजिटेरियन, तांकां मातशे त्रास जाल्ले आहा आतां सद्याक. तांकां ते गौशाळा जे मनीस आहा थिंगा तांकां त्रास जाल्या. तांकां घास घातल्यार खायना ती. तांकां संवय जाल्ली आहा नॉन वेजिटेरियन खावपाक. ते उत्ता पळय ते चिकनाचें जेवण, उत्ता पळय ते आनी कितें नुस्त्याचें, कोणाचें फ्रायड फीश उरले रेस्टॉरंटान ते काडून ते व्हडले ड्रमान घालून ते गोरवांक खावपाक दिताले. ती तांकां खावन खावन तेंचे सिस्टम जो आहा तो मनशा भाशेन जाल्लो आहा. मिनिस्टर मायकल लोबो यांच्यानी जो स्टेटमेंट दिल्लो आसा की कोळंगूटची कांदोळीची बीच सायडीची सगळी गोरवां जी आसा ती चिकन मटन थंयसर खाता म्हणून. कारण तो जो स्टेटमेंट आसा तो हांव डिनाय करूंक शकना आनी अशें म्हणूंकय शकना की ती गोरवां खायना म्हणून. पूण गोरवां जी बीच सायडीचेर वयता ती गोरवां जे आमचे हॉटेलवाले आसा, शॅक्सवाले आहा, हे सगळे जे आसा ते जे रावल्लें जें जेवण आसता, खाण आसता, ते सगळें मिक्स करून भितर शीत आसता, भितर भाजी आसता, हें सगळें मिक्स करून एकी कडेन उडयल्या कारणान ती भाजी ती खावपाक वयता, वेजिटेबल खावपाक वयता आनी भितर तें मिक्स आसल्या कारणान त्या गोरवांच्या पोटान हे चिकन मटणाचे कुडके जे आसा, अंश जे आसा ते वचपाक शकता आनी तेंच्यांनी जें कितें म्हटलेलें आसा तेतून तथ्य आसपाक शकता.